गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नाईक आणि काँग्रेसीचे हेर कार्यकर्त्यांनी पवन विजय हांचे आड गुन्ह्या फाट्याकडेन कागाळ दाखल केली। सोशल मिडियाचेर गोयचो साहेब सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह पोस्ट केला। तशेंच गौतम खट्टराच्या वादग्रस्त विधानाक तांणी समर्थन दिला असो आरोप कागाळीत केला। पवन विजयाचो भाजपा वांगडा संबंध आशिल्ल्याचो दावो अमित पालेकरान केला। तशेंच खट्टराक धरपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 48 वरांच्या आश्वासनाची वाट पळयतात, पूण ते ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। गटर म्हणटा तो आपय गटर उलोवपी मनीस तेका आनी एक साथीदार मेळ्ळो, पवन विजय म्हणटा तोय थंय नॉर्थ इंडियाचो खंयचो तरी आहा आनी ताणें जितले डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स नॉनसेन्स जे बरयला फेसबुकार सोशल मिडियाचेर हें म्हाका आय कांट इवन से इट, म्हाका उलोवपा सुद्दां लज दिसता। ही गजाल्यो ज्यो आमचे गोंयचे साहेबाचेर जे तेणें बरयला, इट इज व्हेरी शेमफूल दिस एक्ट। सो इमिजिएटली वन्स हांवें आनी आमचे बाब अमित पालेकरान सांगले भशेन आमी फेसबुकार वाचतकीच इमिजिएटली वी सेड वी मस्ट रिपोर्ट दिस। वी हॅव रिपोर्टेड इट टू द ऑथॉरिटीज आनी आमी DGP कडेन वतले। आमचे बरोबर आमचे बाकीचे पदाधिकारी आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशावतीचे आसा, आमचे लोकल लिडर बाब समील आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचे बाब मोहन आसा, आमचे बाब विकास प्रभुदेसाय आसा, युथाचे आसा बाब चिराग आसा। हे सगळे ऑल ऑफ अस हॅव कम टुगेदर ओनली टू गिव वन मेसेज दॅट वी वॉन्ट पीस अँड हार्मनी इन गोवा। आमकां हे जे अनवॉन्टेड जे एलिमेंट्स आसात हे येवन गोंयचे पीस आनी हार्मनीची वाट लावपाचे प्रयत्न करता, हे आमी कदापि जावपा दिवपाचे ना। आनी आतां सीएमान म्हणलाय 48 आवर्सान आमी करता म्हणून अरेस्ट तेका, आनी आय एम ट्रायंग टू कीप माय फेथ। आय एम ट्रायंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स की बाबा आय होप दे आर एबल टू कॅच दिस कल्प्रेट। पण त्याच्या बरोबर हो जो पवन विजय आसा तेकाय धरपाक जाय, बिकॉज ही हॅज नॉट ओनली सपोर्टेड दिस गटर but he has also enhanced his statement. He has spoken more than that. So हेंका दोगांय अरेस्ट करून गोंया हाडपा जाय, आनी जर हाडपा पावना then Congress party, entire Congress party, we will take law in our hand. There will be a law and order situation in Goa. We will go all out कित्याक गोंयचो साहेब हो खंयचे धर्माचोच साहेब ना, हो सगळ्या धर्मांचो आमचो साहेब। हांव हिंदू जावन एक हे म्हणटा, and we will come all out on the streets of Goa if that man, both these men are not